ऊस उत्पादन कायम आसचें हे खातीर सरकारान ऊसाचो नवो कारखानो उबारपाचो अशी मागणी नेत्रावळीच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। तशेंच ऊस उत्पादन आनी दुधाचो व्यवसाय हे दोन्ही जोड व्यवसाय आसात। ऊसाचें उत्पादन लुकसाणाक गेलें जाल्यार दुधाचो धंदो लुकसाणांत वतलो। सरकारान विचार करून सगळे लक्षांत घेवन पावल उखलचें अशी मागणी नेत्रावळीच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। आज परिस्थिती परती आयल्या। हे 2-4 वर्सां आमगे शुगर फॅक्टरी बंद पडलेली आसा आनी तेजेर आमकां सीएमान बरो पर्याय दिल्लो, पूण पर्याय दिवन भागना। पर्याय दिवन तेणें आमकां अशें सांगलेलें की बाबा ही शुगर फॅक्टरीच्या जाग्यार आपूण इथनॉल प्लांट घालतलो। आनी आमची तांकां कळकळीची विनंती आशिल्ली की उसाचो धंदो जो गोंयांत आसा तो टिकचो, कित्याक आमी तेजेर वयर सरल्या आनी उसाचें पीक कितें हें म्हाका पूर्ण 100% खबर आसा। म्हणून आमी तो तगारो लावन दवरलेलो आनी तेणें मान्य केल्लो आनी त्या प्रमाण तेणी फुडलें हें DPR बी सबमीट जावन टेंडरिंगा तो PPP तत्वाचेर तो गेल्लो आसा। पूण म्हाजी एकच कळकळीची विनंती आहा की गोंयांत जें शुगर कॅन आसा तें शुगर कॅन तेणें टिकोवन दवरचें आनी ही फॅक्टरी म्हाज्या आतां हांव 60 वर्स चालू आसा। ह्यान फुडें हांव एग्रीकल्चर कितें करतलो तो देव जाणा, पूण फुडें जी फुडली पिढी आसा तांकां जर एग्रीकल्चर करतलो उसा सारकें नगदी पीक जाय जेणे करून ते एग्रीकल्चरांत तग धरूंक शकतले। आनी ऊस हें पीक अशें आसा त्या पिकाचेर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी कवर जाता। आतां ऊस रोयलो की तितून तो 1-2 गायो पोसता आनी थंय कितें ताका ग्रीन फॉडर हें तें जाय तें उसांतल्यान तो तयार करता आनी तेणें करून तो दुधाचो धंदो तेजो चलता। ताका लागून एकामेका लिंक आसलेले धंदे हे अकस्मात जर एकादो उशेलाचो बंद पडलो जायत जाल्यार तेजो बॅड इफेक्ट दुधाच्या धंद्याचेर सुद्दां जातलो हें सरकारान लक्षांत धरपा जाय। आनी ताका लागून सरकारान हो इथनॉल प्लांट सुरू करून गोंयांत जे शुगर कॅन आसा ते वाडोवपाची ट्राय करपा जाय आनी शुगर कॅना सारकें कॅश क्रॉप आनी म्हणजे एन्श्युअर क्रॉप बाबा अमके पयशे मेळटलेच अशे गोश्टीचे आनी खंयचेच क्रॉप ना। कित्याक आतां नाल्ल जर तुमी पळोवशा जाल्यार तेजें वेरिएशन 5 रुपया पासून 15-18 रुपया पर्यंत हें जाता। म्हणटा शेतकार आपलो इस्टिमेट किंवा आपलें प्लॅनिंग त्या रेट वेरिएशनाक करूंक शकना।